बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो मोरी एक मान करूंक आमी सांगात जमल्या. आमी कुटुंबांत सांगात जियेता. सांगातपणांत खरो आसरो आसा. मोरी मायेन कुटुंबांत जियेवन सोम्या जेजू क्रिस्ताक एक आवय जावन सांगात दिलो. बागेवंसान झुजेन तिका पतीन जावन ताच्या घरा व्हेलो आनी बाळशें जावन जल्मल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वागोवंक आदार जालो. आमच्या कुटुंबांत खरो संबंध जाय, नीज सांगात जाय. हर एका कुटुंबाक दादल्याक आनी स्त्रियेक, आवयक आनी बापायक तशेंच भुरग्यांक मोरी माय वर्ती आदर्श. बाळूक मोरयेक आमी मान करया. तिचें नितळ जिवीत आमकां प्रेरण जावं दी म्हूण मागया. सामात्यवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. क्रिस्ताचें जनन हे परीन जालें. ताचे माथे मोरयेक जुसे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुसे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक अपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलेच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे तें गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तूं आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. जुसे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणें केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोरयेक जुजेन आपले पतीन म्हूण आपल्या घरा हाडली. मोरी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिणें सडवंदराक इमॅन्युएल क्रिस्ताक जल्म दिलो. जेजूची माय मोरी आम्हा समेस्तांची आवय. ती विनवणेची राणी आमचे खातीर मागता. तिच्या नांवान आनी भावार्थान आमची मागणी आनी ते सावां देवाक समर्पिया. काकुळदारा बापा, यात्रीक संवसारांत जियोवच्या पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी आनी सांद्यांनी जेजूची बरी खबर सतमानूंक आनी सर्गींच्या राजाक सोबतात असलें जिवीत जियोंक आमी तुजो आदार मागता. बापा, आमचे कलते प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, आमच्या शेतांनी तुवें केल्ल्या विचित्रां पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर्व रायतांक, शेतकारांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांचो फळ तांकां लाबोवन दी. शेतांत वावर करूंक जाय आसली भलायकी, घटाय आनी जगतो हावो फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे कलते प्रार्थन आयक. गांवांत आनी परगांवांत जियेवन आसच्या कुटुंबाच्या सानांचेर तुजें बेसांव घाल. सर कश्ट आनवरांतलें राख. भुरग्यांच्या शिकपांत यशस्वी लाभय. काम करतल्यांच्या वावरांत तृप्ती लाभय. हर एकल्याच्या जिणेंत शांत समाधान आनी भरोसो चडय म्हूण मागता. बापा, आमचे कलते प्रार्थन आयक. कणवळ्या बापा, पिडे सिडेंत ओळवळच्या समस्यांनी कश्टांच्या आनी वायट सवयांक बली जाल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणीची तूं काकूत कर.
तुजो सांगात आनी आदार तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे कलते प्रार्थन आयक. बापा मोगळा समाजाच्या आणि राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी मोरये बरी निस्वार्थ सेवेन समाजाच्या आणि लोकांच्या उदरगते वावर करूंक उदार मौन फावो कर. अशांती आणि हिंसा आणि लढाई पयस करूंक तांचे मौन नितळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे कलते प्रार्थन आयक. मोगळा बापा तुजी काकुळतीची सुवार्ता परगटूंक सले सल्यांक पिंसून आपय. याजक आनी रेलिजियस भयण जावच्या बेसांत जिनी सारूंक तांकां जाणवाय लाभय. त्याग सॅक्रिफीस आनी मागण्याचो स्पिरीत तांचो आनी आम्हा सर्वांचो घट कर. बापा आमचे कलते प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा मोरी माये वरवीं आमचो तारोक जेजू आमचे मदें येवन जियेशें केलें. तिचे बरें आमी सोम्या जेजूचो मोग करूंक तिचे शगून आनी स्पिरीत आमकां प्रेरण दिवन दीत. आमी भावार्थान आनी धैर्यान जियोंक पवित्र आत्माचो सांगात आमकां दी. हें आमी मागता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियोवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सोबीत फुलां मोगाळ काळजां हाडून आल्या मोती माये. प्रथम फळां तुजी बाळां पेटोवन दिता बाळोक राणये. बाळोक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. बाळोक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. मोगाळ मुंती सैबिनी आमचे माये देवाच्या कुशेक तुवें काल्तिमान घाली. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सडवणदाराक जल्म दिवन तुवें ताका मोगान वागयलोय. ताची सेवा करून सर्वेस्परान तुज्या जिवितांत केल्लीं कृत्यां काळजांत जागोवन दवरून सदां विश्वासी रावली. आमी हर एकल्यान आवय बापूय भुरगीं भाव भयणी ल्हानां आनी व्हडां विश्वासी रावून कुटाम बांदून हाडूंक तुजो आदार दी. आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी देवाची खुशी समजोवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां धैर्य दी. आमचेर येवच्या अणवरांचेर जैत व्हरूंक पिडा शिडा सोसून व्हरूंक आनी खंती दुकान तुजे सरशीन धांवून येवंक आमकां तुज्या पुता लागची कृपा जोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी जो कोरो देव सरकी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवाट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमानिये काकळतेचे माये नमन आमच्या जिवा अमृताने बरवोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या देगाच्या कोणात आसता अस्कार सोड आमी ताका आराधन करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकळतेचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशीचे देव फळ जेजू आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलबी अंकुआरे मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवल्याक आमी फावो समच्या खातीर
नमान बरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवान सचे कुर्वेन निवारण काम चलावा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुझे संगीत